नमस्कार. पोळ्या प्राईम खबरो. वेदश्रीच्या आत्महत्येकेशीत मडगावच्या कोर्टान वेदश्रीचो घोव माय मावाक अटकपूर्व जामीन न्हयकारलो. मात अजूनही एकल्याकय अटक ना. मुख्यमंत्री म्हणटा आरोपींचो पत्तो ना. छत्तीसगडातले कोळशा खणीचेर आयडीसीन केल्ले कबलातीत स्कॅमाचो आरोप. मुख्यमंत्री म्हणटा कामत सरकारान नेम मोडले आसूये. सध्या गोंयाक जाय वीज. सीबीआय करता चौकशी. ढवळीकाराच्या हिंदू राष्ट्राच्या वक्तव्यावेल्यान विधानसभेत बोवाळ. काँग्रेसीन मागले स्पष्टीकरण. सरकार वग्गी. काँग्रेस विरोधकांचो बहिष्कार. उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस म्हणटा भारत हिंदू राष्ट्रच. दहेज मिनरल्साची केस हे जॉन आणि भालचंद्राचे राजकीय कारस्थान. राण्यांचो सीबीआय कोर्टात दावो. अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर पुलीस बाजू मांडटले शुक्रारा. तो मेरेन बापूय पुताक थाकाय. आणि बायलांच्या शूटिंग सर्तीत हिना सिद्धून केली निराशा. उदेते शूटर मलायकान जोडले रुप्या पदक. वेटलिफ्टरांनी दिली पहिली 2 भांगरा पदकां. शूटिंगात अभिनव बिंद्राक भांगर. खबरो विस्तारान. वेदश्रीच्या आत्महत्या केशीत मडगावच्या कोर्टान वेदश्रीचो घोव माय आणि मावाक अटकपूर्व जामीन न्हयकारलो. वेदश्रीची घरची फाटले 10 दीस जाले मेणकुऱ्या ताच्या मूळ घरातच आसात म्हण वेदश्रीचो देर सांगता. पुलीस आणि गृहमंत्री ती खंयच मेळनात म्हण कोर्टाक आणि विधानसभेक सांगतात. वेदश्रीच्या आत्महत्येक 10 दीस जाले. पुलिसांनी अजून कोणाकच भितर वडयल्लो ना. गृहमंत्री पर्रीकारे म्हणटा पुलिसांक खंय आरोपींचो अजून पत्तो लागना. 19 जुलै उपरांत पुलिसांनी आरोपींक सोदपाचो यत्नय केल्लो ना. सत्र न्यायालयान आरोपी योगेश, आत्माराम आणि अमिता परबाचे जामीन अर्ज भायर मारले. वेदश्रीक तिचे 4 वर्साचे चलये सयत पिडले आणि आत्महत्या करपाची परिस्थिती हाडली म्हूण तांचेर आरोप जातात. आरोपींचो वकील म्हणटा अटकपूर्व जामिना खातीर हायकोर्टान वतले. Honorable Additional Session Judge has today rejected the anticipatory bail applications of Mr. Atmaram Parab and 2 others. Now we have to see what are the options available to us. Probably go to the High Court. अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारल्या उपरांतूय पुलीस आरोपींक अटक करपाचे काना मनार घेनात. आरोपींक अटक करपाक केल्ले कळाव पयल्यार पुलीस सापूच शंड आणि अकार्यक्षम जाल्यात. विधानसभेन विश्वजीत राणेन केल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणेक मुख्यमंत्र्यान दिल्ले जापेन पुलिसांची दाखय लिपय स्पष्ट दिसता. मुख्यमंत्र्याचे जापे प्रमाण पुलिसांनी वेदश्री गायब जाले उपरांत रोखडीच माय अमिता परबाची जबानी घेतल्या म्हूण स्पष्ट नमूद केला. वेदश्री परबाची माय अमिता परब म्हणटात 14 जुलयाक तिचो आणि तिची सून वेदश्री परबा मदीं वाद जाल्लो आणि तेच जापेन पुलीस म्हणटात ताणे आरोपी परब फामिलीचो 16 ते 19 जुलया मजगती सोद घेतलो पूण तांकां खंय आरोपींचो पत्तो लागलो ना. हे जर खरे जाल्यार पुलिसांनी वेदश्रीच्या मायची जबानी कशी घेतली. पुलीस म्हणटात 16 ते 19 जुलयाक आरोपींक अटक करपाक सगळे यत्न केले. फातोड्डेचो फ्लॅट, तांचे सोयरे आणि बाकीचे सुवातीचेरूय आरोपींक सोदले पूण परब फामिलीचो पत्तो लागलो ना. हाचो अर्थ पुलीस परब फामिलीचे मेणकुरेच्या घरान गेलेच ना. खुद्द योगेशाचो भाऊच सांगता ते सगळे मेणकुरेच्या घरान आशिल्ले. थंय चौकशेक कोणूच आयिल्लो ना. हे आमचे नेटिव्ह प्लेस आमचे बिचोली मेणकुरे. सो थिंगा येवपाक येता पुलीस इन्क्वायरी करपाक येता. नो प्रॉब्लम. आमी 12 दीस तुमी जाणा सगळे हिंदू रिलीजन 12 दीस घरा कडेन आसपा जाय. सो हे आमचे फ्लॅट आमची नेटिव्ह प्लेस मेणकुरे बिचोली. सो थिंगा आसा आमी. अजून थंय कोण पावपूच ना. 4 वर्साचे चलयेक घेवन वेदश्रीन 14 जुलयाक आत्महत्या केली. 25 जुलयाक शुक्रारा 12 दीस जातात आणि हिंदू रिती प्रमाण तेन्ना विधी करतात. त्या खिणाक पुलिसांक आरोपी मेरेन कांयच न्ही कशें पाव येता. आरोपीचो भाव म्हणटा 12 दिसा खातीर सगळी फामील मेणकुऱ्याच आसा. सी गो बायला आदी एका समजा लोन काडटलीच 3 lakhs तेणी लोन काडलेले पर्सनल लोन ते बीन प्लॉटाक लागून काडले आणि 5 lakhs खंयची लोन काडटली ती. सॅलरी तितली कमी आसली तिका 10,000 सॅलरी मेळटाली. सो 5 lakhs लोन काडपाक क्वेश्चनूच येना न्ही. आमी व्हडल्या भाजेर 25 lakhs लोन आहा तेजे नावाचेर. सो तिगान मेळोन भरता. वेदश्रीच्या 6 जून 2012च्या सॅलरी सर्टिफिकेटीचेर नदर मारल्यार योगेश परबान तिका श्युअरिटी दवरून रीण घेतला ते दिसता. थोडे न्ही वट्ट 12 लाख. घोव योगेश परबान 12 लाखांचे रीण घेतिल्ल्यान घोवाक हमीदार म्हूण रावपाक अर्जदार वेदश्रीन केल्ल्या विनवणे वेल्यान हे प्रमाणपत्र दिता.
पुलिसांचो शंडपणा आणि अकार्यक्षमतेक लागून काय दुबाव घेवपासारक्यो गजाली आणि प्रश्न उपरासल्यात ते अशे. जामीन न्हयकारूनय आरोपी परब फामिलीक अटक ना कित्याक? पुलिसांचो दावो ताणे आरोपींक सगळे कडेन सोदले, पूण सर्वेश परब म्हणटा घडणुके उपरांत ते सगळे मेणकुऱ्याच आसात. तांकां सोदपाक एकूय पुलीस थंय येवंक ना. पुलीस अजून मेणकुऱ्या वचूकच ना कित्याक? वेदश्रीच्या मायची जबानी घेतल्या म्हूण पुलीस सांगतात. अमिता परबाची जबानी पुलिसांनी केन्ना आनी खंय घेतली? पुलिशेचे चौकशेन इतले बोते कित्याक? पुलीस कोणाक लागून आरोपींचेर हात घालूंक भितात? कोण दबाव हाडटा? भारतीय दंड संहितेचे 306 कलम लायिल्ली परब फामील कादय केन्ना पळयतली? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. छत्तीसगडातल्या कोळशा खणीची कबलात करतना काय गजाली नेम मोडून जाल्या आसूय, पूण गोंयाक सध्या विजेची गरज आशिल्ल्यान सरकार त्या वेव्हाराची चौकशी करूंक सोदना म्हण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयता. वर्स 2008 आयडीसी वरवीं पॉवर डेव्हलपराकडे कबलात करतना स्कॅम जाला म्हण रोहन खंवटेन विशय काडिल्लो. दिगंबर कामतीच्या सरकारात हो वेव्हार जाला. ह्या वेव्हाराची भितरले भितर चौकशी करूं येता. तेन्नाच्या सरकारान आयडीसीक मदीं कित्याक घाली ती कळना. सध्या सीबीआय ह्या व्यवहाराची चौकशी करता म्हण मुख्यमंत्री उलयलो. कोल ब्लॉक अलॉटमेंट हो एक नॅशनल स्कॅम जावन आसा. 2008 स्पीकर मार्च म्हयन्यान गोवा आयडीसी गेट्स अपॉइंटेड एज अ नोडल एजन्सी फॉर द कोल ब्लॉक स्कीम. 70 रुपीज जो आसा पळय तो रॉयल्टी टू द आयडीसी. आमकां ते कोळसो दिण्या बदल त्या कोळशाच्या बदलान 250 मेगावॅट पॉवर दिवपाचें एग्रीमेंट आहा. कोळसो काडटलो पळय तो सादारण म्हाका दिसता 5 मिलियन टन पर्यंत कोळसो आहा. त्या कोळशांच्यान आमकां 250 मेगावॅट पॉवर जी मेळटली ती एट अ लोअर म्हणजे 2 रुपया 54 पैसे रेटीन मेळटली. NMDC's authority has been withdrawn and it is now been given to, if I am not mistaken, Gujarat Mineral Development Corporation. We are paying 14% ad valorem on the rate to Chhattisgarh government, plus we are giving them 37.5 megawatts to Chhattisgarh government because we are getting the thing. Because I am making a charge that there has been some issues in this which I will give to Honorable CM. There is a scam, I can say, in this particular coal block issue with the earlier government. We have handed over all files to CBI. Supreme Court is monitoring. We are waiting for this mining lease. Once the lease is signed, within 2 months, I think 2 to 3 months, the power will be delivered to us. Hanga Sudha, let us do an internal inquiry if you want. I will carry out that internal inquiry. जाल्यार हावजाची एक कमिटी करूं येता. लेट देम गो थ्रू इट. और पब्लीक अकाउंट्स कमिटी आहा किंवा आनीक खंयची आहा, लेट देम गो थ्रू इट. आय हॅव नो ऑब्जेक्शन टू इट. म्हाका फाल्यां पावर जाय. इफ आय गो इन टू ऑल स्मॉल थिंग्स, there might be some procedural errors also. I agree with you. There are procedural errors. I am aware of the issue. But if I go into it now, after investment of 601,000 crores, it is we who will suffer more than the other party. तो म्हणटा ते बरोबर म्हणटा. तो तुका सांगिना. अरे हांव पयली गव्हर्नमेंटाचो तुमच्या फुडल्या एका जाग्यार कितले उलयतले आता. सहकार मंत्री मगोच्या दीपक ढवळीकारान मोदीच्या नावान विधानसभेत हिंदू राष्ट्राचे विधान केल्ल्यान जाल्ल्या वादा उपरांत शुक्रारा काँग्रेसीन सरकाराकडच्यान स्पश्टीकरण मागले. प्रश्न काळाक आयिल्लो विशय सभापतीन मागीर पळोवया म्हण सांगिल्ल्यान तिडकल्ल्या विरोधकांनी कामकाजाचेर बहिष्कार घालो. प्रतापसिंग राणेन विशय काडिल्लो. विजय सरदेसाय, आलेक्स धरून बाकीच्या काँग्रेस आमदारांनी सरकारान जाप दिवची म्हण नेट धरलो, मात सरकार तयार जालो ना. उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसान दीपकाक तेंको दिलो. तो म्हणटा हिंदुस्थान हिंदू राष्ट्रच ते करपाचो प्रश्नच येना. आपणय ख्रिश्चन हिंदू. सौथी मातशें काल राती हांवें पळयलें ऑनरेबल मिनिस्टरांनी ओथ घेतलेलो आसता की संविधानाचें आपूण संरक्षण करता, तेच्या वाटेन वयता. आमचे preamble to the constitution सांगता this is a secular democratic republic, socialistic democratic republic. तर क्लॅरिफाय करचें हांगा कितें जालें तें. प्रश्नकाल सोंपतकच हांव ताजेर कितें सांगपाचें तें सांगता. Alex Reginald, behave yourself. When you are in house, behave yourself.
Because You can go out. You will go out. Every minister takes an oath that he will abide by the Constitution, protect the Constitution of India. He has to clarify. He should have clarified in the House, for which we protest. He has to take back those words. So this type of attitude we are not going to tolerate. Goans are not going to tolerate it, and we are going to fight it tooth and nail. People of Goa and the people of India are well aware that Achhe Din have not come, that it is Bure Din now. So to divert the attention of the people from Goa as well as from India, the BJP and its allies are following a method behind the madness. There is madness happening in Goa. Every now and then a minister is making irresponsible comments. We demand resignation not only of the minister, also of the chief minister for allowing all this. Because that plan in 1961 could not be successful. So now, looking at the brute majority, they are trying to superimpose their ideology on all the Goans, in fact. it's always a Hindu nation and it will always stay a Hindu nation. You don't have to create a Hindu nation. India is a Hindu country. It is Hindustan. All Indians in Hindustan are Hindus, including I'm a Christian Hindu. I'm a Hindustani. So you don't have to make it a Hindu nation. It is a Hindu nation. So there is no question of making it a Hindu nation. तो हिंदुस्तान कहने का उनका मतलब नॉमेनक्लेचर, वो हिंदू कम्युनिटी हिंदू ऐसा नहीं था उनका इंटेंशन. नहीं, हिंदू राष्ट्र बोला तो रॉन्ग ही रहेगा, क्योंकि हमारा तो कंट्री सेक्युलर है. इनफॅक्ट दॅट स्टेटमेंट शुड नॉट कम. अभिनंदनाचो ठराव येयलो, हांव उलयल्लो तेन्ना सगळे थंय आमदार हजर आशिल्ले, ऑपोजिशनूय हजर आशिल्ले. तेन्ना तांणी म्हाका ऑब्जेक्शन हाडूं ना. हेचो अर्थ वेगळोच जाता. कालूच तर तें ऑब्जेक्शन हाडलां, कालूच क्लॅरिफिकेशन जालां. त्याच्या नंतर बिझनेस जालो आमचो, ते विसरले. तांणी तें आयकूं ना अशें जालें, किंवा ते तर खुर्चेन न्हिजिल्लेशें जालें. तांणी तें आयकुपाक जाय आशिल्लें आनी तेन्नाच ऑब्जेक्शन हाडूंक जाय आशिल्लें. कोण तरी सांगता म्हणून ते आयल्या वॉकआउट करपाक. दीस इज नॉट फेर. म्हजो जो हिंदू जे म्हणला हांवें राष्ट्र, त्याचो मिनींग खूब ब्रॉड आसा, नॅरो ना. हांवें खंयच्याच रिलिजनाचेर टिका करूं ना आनी रिलिजना लागून हांवें म्हणूं ना. एच स्टँड फॉर ह्युमॅनिटी, आय स्टँड फॉर इंटेग्रिटी, डी स्टँड फॉर डेमोक्रेसी, युनिटी. दे शूड हॅव टेक दीस. घेऊया एक विराम.